स्टॉप जावचे ना. सोमार झाले मंगळारच्यान आम्ही प्रत्येक गावात आमचे सगळे जे जे इंटरेस्टेड म्हणजे सगळे जावं पेडणे तालुका नागरिक समिती जावं मोगो पक्ष जावं गोवा फॉरवर्ड जावं आणि कोण जावं जर तांकां पॉलिटिक्स भायर दवरून जर मांद्रे आणि पेडणे तालुका सांबाळपाक जाय आणि त्याच विशयाचेर उलोवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी येवचे. आम्ही प्रत्येक गावात एक दीस एक मिटींग तिनसांजची दवरतले. प्रत्येक गावातल्या घरातल्यांक भायर काडटले. तांकां झोनिंग प्लॅन म्हणजे कितें ते साधारण भाशेन सजमायतले. तशेंच आमी एक जायराती काडटले. त्याचे सगळे डिटेल मराठीन आसतले. ते तुमकां कळटले. वाचले उपरांत कितें परिस्थिती आमची जाल्या पेडणे तालुक्याची तेन्ना तुमकां कळटले. अजून सांगता ही आयज ल्हानशी सभा तुम्ही म्हणटले उब्यांनी जाल्या. आयज पेडणे जळटा तेका लागून आमकां त्रास काडपाची गरज आहा. आयज त्रास काडल्या शिवाय आमकां फळ मेळचें ना. आमच्या भुरग्यांक फळ मेळचें ना. आमची भुरगीं त्रासान आहा फुडें हे लक्षांत धरा आणि भायर सरा. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक कित्याक लागून केरी आनी पालया जाला. गांव धाकटे जागे उडोवंक ना. सो इन्व्हेस्टर केरी आनी पालया पावना म्हणून ते बाबडे सुटले. पूण त्याचेर अन्याय कित्याक जाला. आयज झोनिंग प्लॅन करता आसतना आमी बारीक चित्ता सामान्य मनशाचे बारीक मनशाचे. आमी इतले चित्ता तुम्ही येद्या व्हडल्या इन्व्हेस्टराचे दोंगर पेंट केल्यात सेटलमेंट झोन केल्यात. पूण तुम्ही केन्ना विचार केल्यात बारीक सामान्य मनशाचो जो जोडटा बारीकशी सॅलरी आयुष्यभर जोडटा आणि खंय तरी आपल्या प्लॉटान घर बांदता ते सेटलमेंट नासता ऑर्चर्ड आसता ते खंय तरी लिगलायज करपाक ह्यो रायट चान्स. झोनिंग प्लॅन ह्यो पयलीं तेंच्यांनी आमचे कडेन येवंक जाय. पयलीं आमच्या स्थानिका कडेन येवंक जाय. झोनिंग प्लॅन म्हणजे रिजनल प्लॅन्स 21 आहा तो तेंच्यांनी धाडपाक जाय. तेंचो एक ऑफिसर धाडपाक जाय आणि आमचे कडल्यान सजेशन्स घेवपाक जाय. विचार घेवपाक जाय बाबा खंयची घरां घालप. स्मशान भुमीचे सांगला तशें झोनिंग प्लॅनाचेर थंय आयडेंटिफाय करूंक जाय आमकां स्मशान भूमी खंय ती झोनिंग प्लॅनात क्रिमेटोरियम म्हणून येयली स्मशान भूमी ती कायमची उरली. खंयचोच भाटकार आपली प्रॉपर्टी विकूं शकना. आयज तुम्ही खंय जळयतात कोणाच्या तरी भाटान जळयतात. आयज जर ते झोनिंग प्लॅनाचे क्रिमेटोरियम म्हणून माफ केले थंय स्टॅम्प मारलो क्रिमेटोरियम म्हणून ह्या स्मशान भूमी म्हणून पळय आयज जे बोळ जाता ह्यो जळोवंक दिना तो आडयता हे केन्नाच जावचें ना. ह्यो रायट टायम आहा. तेका लागून ह्यो झोनिंग प्लॅन स्क्रॅप जावपाक जाय. स्क्रॅप जाल्या शिवाय आमी वगी रावचे ना. खुबशे ह्या गोंयान कितलेशेच सरकार इले सरकार गेले. मांद्रेन आमदार इले आमदार गेले. आयज हांव आसा फाल्यां आनीक कोण आसतलो. पूण एकदा तुमची जमीन गेली की परत मेळची ना आनी परत येवची ना हे याद करा. आयज आमचो गांव आमकां सांबाळपाची गरज आहा आणि तो सांबाळपाक म्हाजे कितले प्रसंग कितले तेंच्यांनी प्रयत्न करून कितें करून हांव रस्त्यार रावपाक उबो रेडी आहा. तुम्ही म्हाज्या वांगडा फाटल्यान जाय. हांव एकटो झगडोंक फायनल आसा तो ना. हात वयर करून जागा आसा तो ना. आसा तो ना. तुम्ही हात वयर करा. आसा तो ना. आता उलयता पेपराचेर आपले स्टेटमेंट काडटा. होजीत कितें करतलो काय म्हणून ताका विश्वजीत जाणांक सांगता की आमी पेडण्याचे मांद्र्याचे जे लोक आसा तूं काय झोनिंग प्लॅन कितें काडलाय पळय आतां आमच्या लोकांचेर लादपाक आनी जे आमचे भात शेती आहा परत फॉरेस्ट आहा सगळें ना करपाचें चिंतलाय ते तुजे कडेन तुका शक्य जावचें ना. आनी आमी सगळे लोक जिताच्या फाटल्यान आसा. जिताक जर कितें हें जाय हेवटेन तेवटेन जाल्यार आमी ताका कसोच दवरचें ना. ते विश्वयता ताका तेणी ते हें केलां मांद्र्यान आपूण येवन सभा व्हडली घेता म्हणून ताका येणें येवचो मांद्र्यान सभा घेवन दाखोवची. ती 70 आनी वाळपय न्हू तेजी हे ताका सांगात. गव्हर्नमेंटाचो काडून उडोवपाचो. आणि एक रिक्वेस्ट करता हांव आयच्या ह्या दिसा ह्या जनसमुदायाच्या उपस्थितीन हे जे आमच्या मांद्रे मतदारसंघात जे लोकप्रतिनिधी जावन गेलेत ज्यांच्यानी आमदारकी भोगल्या ज्यांच्यानी मंत्रीपदां भोगल्या मुख्यमंत्री पदां भोगल्या तांकां माझी रिक्वेस्ट आसा की ह्या मनशाच्या नादाक लागू नका. आणि ह्या मनशाच्या नादाक जर तुम्ही लागतले जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाची जनता तुमकां केन्नाच दारार उबी करची ना हे तुम्ही लक्षात घाला. आणि एक
गेले 2 दीस प्रयत्न करता लोकल जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तांकां लागीं करून TCP मंत्र्याच्या फुड्यान व्हरपाक हांव ताका रिक्वेस्ट करता. आमी ताका रिस्पेक्टय दिता की तेणी हे धाडस करपाचें न्हू. जर TCP मंत्र्याक जर पेडणे तालुक्याचो खरोच विकास घडोवपाक जर जाय जाल्यार त्या TCP मंत्र्यान आमच्या कडेन दीनदयाल हॉल बरो मोठो आसा, ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बांदलेलो आसा. ह्या हॉलान TCP मंत्र्यान येवपाचें. आमचो आमदार संपूर्ण पेडणे तालुक्याच्या वतीन, कित्याक पेडणे मतदारसंघाच्या आमदारान पेडणे मतदारसंघाक वाऱ्यार सोडलेले आसा, पण पेडणे तालुक्याच्या संपूर्ण नागरिकांच्या वतीन आमचो आमदार जो कितें रिक्वेस्ट करपाक जाय तो रिक्वेस्ट कन्सर्न TCP मिनिस्टराक करतलो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताकाय करतलो. सो ह्या प्रसंगी इतलीच रिक्वेस्ट आसा की हो जर इश्यू आतां हे फुडें जर सॉर्ट आउट करपाक जाय जाल्यार गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान एक तर ताका सॅक करून हांगा येवपाचो, आणि जर तो ताका सॅक करना जाल्यार ताका घेवन हांगा मांद्र्यान येवपाचो, आणि त्याच्या नंतर मांद्रे मतदारसंघाची जनता आणि संपूर्ण पेडणे तालुक्याची जनता ह्या सरकाराक सांगतली झोन प्लान कितें आसता, तुम्ही बिल कितें हाडला आणि आमकां कशें फुडें वचपाक जाय ते. आणि सब सेक्शन 2 कितें सांगता, ज्या वेळाचेर तूं झोन प्लान रेडी करतलो त्या वेळाचेर लोकल बॉडी आफ्टर टेकिंग consideration of local bodies, local authorities and broad consideration of existing regional plan, हे सरकारच सांगता बिलान. त्या वेळाचेर खंयच मेन्शन केल्लेले नसलेले की खंयचो तरी एजन्सी हायर करपाची, खंयचो तरी स्काय ग्रुप हाडपाचो आणि झोन प्लान तयार करपाचो. जेन्ना लोकल बॉडीज सांगतले, जे लोकल बॉडीज आसा आमच्या तालुक्यात ते जेन्ना गव्हर्नमेंटाक सांगतले की अशा प्रकारचो आराखडो आमकां आमच्या तालुक्यात जाय, त्याच्यानंतर कन्सल्टंट एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द लोकल बॉडीज डिझायन करतलो. हेणी कितें स्कॅम केला की हेणी 11 ऑगस्ट 2023 दिसा टाउन प्लॅनिंग कंट्री बोर्डाची मिटींग आपयली. त्या मिटिंगेन जी 183rd मिटींग म्हणून रेकॉर्डाचेर आसा, त्या मिटिंगेन तेणी रिझोल्युशन पास केले. एक एजन्सी जितलो पळय तू येलो कलर मारलाय पळय पेडणे तालुकान, काल तुवें प्रवीण आल्लेकराक घेऊन सर्वे केला, मांद्र्यान अजून पावूंक ना तू, कित्याक हिशोब अजून तुका मेळना दिसता, बरोबर की ना? आणि तुका हिशोब मांद्र्याचो कसोच मेळचो ना. कित्याक आमच्या सारकिले हे आमच्या युवा, आमची जी भयणी आसात आणि हांगा आमचे बापाय समान असलेले जे लोक आसा हांगासर, हे तुका हिशोब तुका कसोच करून दिवचे ना. या आमच्या मातीक लागून, या आमच्या जमनीक लागून आम्ही आमचे स्वतःचे जीवन नष्ट करपाक तयार आसा. हे जे तू डोंगर येऊन पोखरताय हांगासर, हे रेड्डी, हे कोण तुझे? हांव सांगिना भितन कितें आसा तें, कित्याक पेडणेकरांचे जे भितरले जर तू आयकूंक सोदशीत, हांव ह्या प्रसार माध्यमांचेर तुका सांगूंक सोदिना. म्हाका एकटो मेळ तू, म्हाज्या आंगान खूब तिडक आसा, तू म्हाका पर्सनली मेळ. सारकें मरे? तू समजशील आता शिवोलचो पूल क्रॉस करून येऊ तू, रावल्यात तुका आम्ही, सारखे मरे? अरे येता मरे तो. आणि तू जर असा जो हो विश्वजीत असा पळय, हो बांद्रे जिखोंक शकना. आणि तू जो सांगताय हो जी दारोलकर याचे हे आसा आणि त्याचे ते आसा, TCP मार्फत तू मोडूंक सोदताय त्याचे घर. हांवें कालच तुका सांगला, तुका जाय जाल्यार अख्खे मांद्रे पेडण्याचे लोक स्वतः तुका घर मोडपाक दिवपाक तयार आसा. पहिली तू आमची घरां मोड, मागीर तेचे घर मोड तू. अरे आम्ही आमच्या बरोबर हो आमचो जीन MLA आसा पळय, आम्ही रस्त्यार आम्ही शेतान सुद्धा न्हिदोंक तयार आसा. आमकां नांगर, आमकां जोत घेवन आमकां भोंवपाची संवय आसा. तुझ्या भशेन हांगा दिल्ली दादा आठ दिसांनी दिल्ली वचपाक, सेटिंग करपाक, ह्या दिल्लीकरां बरोबर सेटिंग करपाक हे आमचे MLA ते न्हू. हे आमचे MLA हा पळय हांगा लोकलां बरोबर रावपाक, लोकलां बरोबर दीस काडपाक, लोकांचे जे जाणून घेवपाक. तू कितले ताका ऑफरी दिवशी पूण तो बळी पडतो ना तुका. जसे हे भाजपाचे काही जे पदाधिकारी, जे पुढारी आसा ते मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी, ते जे आमकां आश्वासनां दितात की तो तुमकां मेळोवंक सोदता, तुमकां हे करूंक सोदता, ते करूंक सोदता. तुका जर खरी मांद्रेची जर आसा
गरज असा आणि मांद्रे गावाच्या लोकांची जर तू हीच पळोवपाक सोदताय जाल्यार तू आयज हांगा फुडें हांगा उबो आसतलो आसलो काय ना तू ते काणयो सांगू नाका म्हाकाय धा फोन येयल्ले हांव बीजेपीचो सामको कट्टर सारको कार्यकर्तो कोणाक जाय रे ही बीजेपी असली ज्या अर्थान जी जर आमच्या लोकांक बरोबर आसा आम्ही जर लोकांक बरोबर आसा ही बीजेपी कसली रे खंयचोय पक्ष येवन आमकां विकत घेवपाक शकना आम्ही लोकांक लागून आसा हांगासर आणि लोकांक लागून आसतले आणि लोकांक लागून मरतले होऊंक सोदता अजून टाइम आसा हो मांद्रे गांवचो पेडणे गांवचो सत्यानाश करपाक उठला हो नंबर 2 आलो आणि त्याचे धंदे कसे असतले नंबर 2 असतले धंदे तो स्वतःक नंबर 2 म्हणटा पळय त्याचे धंदे नंबर 2 आसा आणि तेतून तू या नंबर 2 च्या धंद्यात इन्वॉल्व जाऊ नका भाऊसाहेब बांदोडकर या भूमीतलो हांगा निवडून येयला मुख्यमंत्री जावन गेला आदर्श आमकां घडोवन दिल्लो हा अजून विचार कर तेका मंत्रिमंडळासून काढून उडय कित्याक आमी मांद्र्यान मोर्जेन वाट लावपाक सुरवात केल्या आमी मोर्जेकरां बरोबर आमी सगळे आसा पेक्षा असा माजी आमदार असत जे भाई खलो भाई हजर असा तसंच दयानंद सोपटे लक्ष्मीकांत पार्सेकर काकी परब यांच्यानी सुद्धा लोकांबरोबर येवपाक जाय राजकारण करपाची गरज ना बॅनर गेले चुलीन लोकांचे हेतू एकच आसा पेडणे तालुका वाटोवपाचो आसा राजकारण करूची गरज ना आणि विश्व आणि जीत दोघांनी असं नाही आमचो जीत हो झगडटा आमचो पेडण्याचा विश्व वाटोवपाक आणि तो विश्व जीत झगडटा हे आमचो पेडण्याचा विश्व सोपवपाक तर आम्ही फक्त आणि फक्त पेडण्या खातीर झगडटात आमकां खंयचो पक्ष लागना आणि दीपक सर आमच्याकडे काही पद्धत चुका शकता कारण आम्ही राजकारणात नवीन असा तुमकां त्याचो अनुभव बरो आसतलो कित्याक तर तुम्ही भाजप ह्या पक्षात संघटना बांधून दिल्यात आणि त्यांना संघटनेचा मोठा अनुभव असता आणि ती संघटना आयज आमच्या ह्या पेडणे मालाक म्हारग पडटा कारण ते पद्धतशीर संघटना बांधूनच आमचो गाव आणि आमचो तालुको सोंपोंक उठल्यात त्यांच्यानी आपलो एजंट पेरलेलो असा तो आमचो माजी आमदार खंयच लोकां बरोबर येना आणि आसत ते तुरे फूट घालपाचो प्रयत्न करता आणि आमकां एक्सप्लेन आमकां जाय तशें आमी करून घेवया प्लॅन आमच्या खातीर न्हू आमी तरी आमकां जाय तसो आमी खंय ना म्हणटा आसा तो प्लॅन कंप्लीट स्क्रॅप जावचो ही आमची मागणी आणि ती शेवट पर्यंत रावतली त्या बदल आसचो ना सो असा प्लॅन तो आमकां नाका त्याच्याशी आमी कोणूच सहमत ना तो 100% स्क्रॅप जावचो म्हणून परत एकदा हांव सांगता हो दोतोर म्हणटा पळय की पीपल आमी सरकारा खातीर सरकार हो गोंयाच्या जनते खातीर आसा हांव तुमच्या सगळ्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता तो खूप बरो मनीस आसा गोंयाचो मुख्यमंत्री की पळय खुर्ची आसतली सत्ताय आसतली पण जनताच जर ना लोकूच ना जाल्यार शेवटी तू सत्ता आनी खुर्ची कोणा खातीर ती ताका लागून ह्या लोकांक जर तू सांबाळटलो जाल्यार ह्या लोकांच्या आईक मांद्र्याचे लोक सगळे पेडण्याचे लोक सगळे आसा पण पेडणेकारांचे कितें जालां केन्ना केन्ना हात टेबला सकयल मेळटा अशी त्यांची परिस्थिती जाता सत्य नासो तो आमदार ते चिरडटात हांगासर सत्य नासलो तरी तो सरकारान ना म्हणजे प्रमोद महाजनाचे एक टायमाचें भाशण भाईक खबर आसतलें वॉट इज द गव्हर्नमेंट म्हणून तो सांगतालो तशी परिस्थिती हांगासर आसा पण तुम्ही सत्यान जरी असले तरी हे सगळे सपोर्ट करात ह्या मुवमेंटाक हे मास मुवमेंट जावनी आणि प्रत्येक वेळा हो एक्सपेरिमेंट पेडण्याचे जनतेर करतात पळय तो तांकां एक फावट तरी आमी दाखोवन दिवया की आम्ही पेडणेकार आणि मूर्ख उरोंक ना सुरवात आमच्या पासून करू नका आणि खंयच्यानूय करा मागीर आमच्याकडे आणि खूप वेगळे त्याचे आसा पण हो वेळ न्हू आणि कालांतरान आमचे विषय आसतले रावया सगळे फाटल्यान एकामेकाच्या हे राजकारण बाजूक दवरून फाटल्यान फक्त पेडणे मांद्रे आमचे जमणी आमचो गांव आणि आमचो अस्तित्व राखच्या खातीर रावया हे सगळे आम्ही रावतले अशें मानता आणि हांगासर उलोवपाक दिले म्हणून थँक्यू